आणि 25 ते आतापर्यंत जे आसा 25 मार्च ते आतापर्यंत आम्ही 20 घरां कंप्लीट केल्ली आसा. त्यामुळे ह्या 20 घरांचो चावी दिवपाचो कार्यक्रम जो आसा त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी मुद्दम आमच्या लोकसभेचे स्पीकर ओम बिर्लाजी तांकां निमंत्रण केल्लें. तांणी निमंत्रण एक्सेप्ट केलें आणि त्या निमंत्रणाक मान दिवन तांणी 15 जून हो दीस तांणी फिक्स केलो आणि 15 जूनाक 4 वरांचो हो कार्यक्रम काणकोण गव्हर्मेंट हायर सेकंडरीच्या हॉलांत जातलो. आणि त्या वाचेर ह्या कार्यक्रमाक आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत उपस्थित आसतले. आमचे पक्षाचे वरिष्ठ संघटन मंत्री व्ही सतीशजी ते मुद्दम त्या कार्यक्रमाक उपस्थित आसतले. पक्षाचे अध्यक्ष सर्वांशे तानोडे आसतले. बाकीचे आमचे मंत्री आमदार हांकांय सगळ्यांक आमी निमंत्रण दिल्लें आसा. आणि त्याच बरोबर काणकोणचे प्रतिश्ठीत जे लोक आसा सगळे तांकां निमंत्रण दिल्लें आसा. आणि हे सगळें सांगता आसतना म्हाका खूब आनंद जाता की ज्या तरेन हो संकल्पना आमी सुरू जाली त्या तरेन आमकां फिजिकल मदत करणारे, आर्थीक मदत करणारे किंवा वस्तूच्या स्वरुपांत मदत करणारे असंख्य लोकांनी ह्या सगळ्या कामाक आमकां मदत केली. आणि तांच्या मदतीच्या आदाराचेर अत्यंत सुंदर अशीं घरां आनी त्या घरांची निर्मिती जाता आसा. त्या वेळाचेर हांव म्हणजे खूब मोठी संख्या आसा, म्हणजे जे मोठी संख्या म्हणजे ज्या लोकांनी फिजिकल काम केलां की तांच्या मरे आमी निमंत्रण दिवपाक पावता अशें ना, आमी पावपाचो प्रयत्न समजो. पण अशा सगळ्या लोकांक आमी ह्या पत्रिका परिशदे माध्यमांतल्यान सांगपाक सोदता की मुजरत आमी जर एखाद्या वेळाचेर निमंत्रण दिवपाक चुकल्यार सुद्दां आसा की तुमी मुजरत येवचें. आणि त्याच बरोबर गोंयभरांतले जे पंच सरपंच आमी मध्यंतरी मन की बात ह्या कन्सेप्टाच्या अंतर्गत तसोच एक कन्सेप्ट जो आसा न्ही आमच्या माननीय मुख्यमंत्र्यान तो आयोजन केलो. आणि तो आयोजन करता आसतना की गोंयभरांचे स्किमीचे कन्सेप्ट सांगपा आशिल्लो. तातूंत म्हणजे श्रमदान कन्सेप्टाच्या आदाराचेर जे नोडल ऑफिसर आसा की सबंद गोंयच्या 187 पंचायतींक ज्या पंच सरपंच सेक्रेटरी किंवा तो नोडल ऑफिसर हांचे कडेन ह्या विशया श्रमदान कन्सेप्टा संदर्भात डायलॉग करपाची संदी आमकां मेळ्ळी आसा. त्यामुळे तांकांय आमी ह्या कार्यक्रमा निमित्यान ज्या लोकां पर्यंत पावलो आसा त्या लोकांक आमी ह्या कार्यक्रमाक आमी निमंत्रण दिता. आणि त्यामुळे की ह्या कार्यक्रमाच्या माध्यमांतल्यान की आमी जे काम करपाक आसता हो एक इनिशियल आतां सुरवात जाल्ली आसा की काणकोण म्हालामध्ये तशें सादारणशें एक 100-150 घरां की आमकां खऱ्या अर्थान बांदची पडटली. आणि ती बांदपा खातीर आमकां म्हणजे आर्थीक दृश्टिकोनांतल्यान मानसीक दृश्टिकोनांतल्यान वस्तूच्या स्वरुपांत सुद्दां आसा न्ही मदत देणार जे आसा न्ही गोंयभरांतल्या लोकांची आवश्यकता आसा. त्यामुळे सगळ्या जाणांक आमी अपील करता तुमी सगळ्यांनी ह्या कार्यक्रमाक निश्चितपणे येवचें. आणि आमच्या कार्यकर्त्यांची एक उमेद जी आसा की तांकां काम करपाची उत्साह वाडोवचो जेणे करून जो आसा की एटलिस्ट काणकोण मतदारसंघाची जितली घर आसा ती आमकां कंप्लीट करपाचो टार्गेट आसा. घडयेक 2 वर्सां 3 वर्सां लागून येता पण आमचो टार्गेट आसा 3 वर्सां कंप्लीट करपाक जाय. आनी ह्या कामाक की केवळ आत्तां सांगें केपें ह्या भागांतल्यान लोक सुद्दां आमकां आमंत्रण करपाक आसा. म्हणजे आमी ताजो विस्तार जो आसा न्ही सांगें केपें ह्या भागांतसून करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान आमची तयारी आसा आनी त्या लोकांच्या निमंत्रणाक आमी बांदून वतले आसा. त्यामुळे स्कोप खूब ह्या कामाक खूब स्कोप आसा. त्यामुळे केवळ काणकोण मतदारसंघा उरत्यान उरनासतना ही पूर्ण गोवाभर जावची अशी माननीय मुख्यमंत्र्याची म्हणणें आसा. आणि ह्या विशयांतल्यान की सगळे म्हणजे चीफ सेक्रेटरी पासून बाकी सगळे BJP धरून जे आसा न्ही ते सगळ्या त्या लोकांसून ह्या कन्सेप्टाक जे आसा न्ही आपल्या परीन जे आसा न्ही की मदत दिवपाची मदत म्हळ्यार फिजिकल मदत आर्थीक मदत अशा सगळ्या लोकांनी तयार केल्ली आसा. सगळी घरां नळ्याची तुटली आसा काय ना एकच घर आमी ताजे स्लॅबात घेतले. म्हणजे ती 2 घरांच्या भितर आशिल्ल्या कारणान वास्तवीक आमी स्लॅबाचें घर बांदना पण ती अडचणच अशी जातली त्या 2 घरां ते नळ्याचें घर बांदणेंच शक्य नाशिल्लें की रोबेल फर्नांडीस आसा गेले ओवऱ्यांक जे आसा ते बांदणेंच शक्य नाशिल्लें. त्यामुळे त्या घरा पुरतोच आमी स्लॅबाचें घर जे आसा दिल्लें आसा. बाकी घरां म्हणजे सगळीं कवलाची